वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 1:30 जाली. आयज ते सामके लेट ब्लॉग स्टार्ट केला. न्हिदले म्हणजे उठले लेट हांव जावं 10 10:30 उठला हांव आनी इश्वी न्हिदलो म्हणून हांव न्हिदलें. जालें कितें खबर आहा, काल आसलेलें फिफा वर्ल्ड कप फायनल एका न्ही. सो शिव सकाळी 5 येयला. सो ते सोंपलें कितलें खबर आहा तें मॅच. म्हाका दिसता 4 का 4:30 सोंपलें तें. मी सगळं सामान काडटा, प्रोजेक्टर स्क्रीन काडटा म्हटलें घरा पावलो 5 पावलो. तो ना म्हटलें की म्हाकाय झॅम पडना, कित्याक तो एकदां घरा पावलें न्ही जाल्यारच म्हाका झॅम पडटा. मागीर हांव ताका परत कॉल करता खंय हांव कितें. सो काल तें लेट सोंपलें, म्हणजे लेट जालो येवपाक. सकाळी 5 येयलो तो. सो न्हीद बीन कांय सारकें ना हेजें. 5 येयलो, मातसो न्हिदलो मागीर परत 8 उठलो आनी गेलो. मागीर म्हाकाय न्हीद ना जेवण वांगडा. मागीर सकाळीं म्हाका उठोवंक जाय ब्रेकफास्ट करपाक, रितीकाक टिफीन बी सगळें. सो टिफीन बीन करून दिलें. मागीर हांव न्हिदलें वचून परत. न्हिदलें मागीर इश्वीक न्हिदलो न्ही म्हणून हांव 10:30 उठलें. 10:30 उठलें मागीर आयज केल्लें वडा पाव. कालचें पें आसलें सगळें. सो वडा करून दिलें. सो मागीर उठलें, मागीर घरचीं कामां म्हटलें काल सामकें डीप क्लीन केल्लें हांवें घर. आयज फक्त मशीन मारला, कांय पुसूंक ना. आयज क्लीन आसा सारकें. सो आतां इशूका न्हाळय खावय म्हटलं, हांगा टायम जालो. सो आयज व्लॉग करया काय नाका वचून म्हटलें आसूं म्हटलें की जें कितें आहा दाखयता तुमकां. ओके, सो म्हटलें चल व्लॉग स्टार्ट करया. ओके, सो आयज रांदतालें हांव. जस्ट रांदून जालें, दाखयता तुमकां आयज कितें केलें तें. ओके, आतां येतलो शिव जेवपाक. सो म्हटलें सगळें रांदून बिनून जालें. सो आयज म्हाका हेअर वॉश घेवंक जाय. आनी लास्ट टायम तुमकां चल्लेलें हांवें डॅन्ड्रफा लागून. जायत्या लोकांनी न्ही म्हाका कमेंट केल्लेलें डॅन्ड्रफा लागून कितें करूंक जाय, म्हणजे कसले शॅम्पू यूज करूंक जाय. सो हांवें न्ही सगळें हें बुकार न्ही बरोवन दवरलां. कितें लागून बरोवन दवरलां तेंय तुमकां सांगता हांव. सगळें हांगासर न्ही हांवें बरोवन दवरलां. सो हें म्हाजें बूक आसा. सो हें पळय सगळें हांगासर न्ही हांवें बरोवन दवरलां. सो जालें कितें खबर आहा, सी हांव तुमकां खबर आहा हांव मेथी लायता. सो मेथी लावून न्ही म्हाका खूब फरक पडला. सो पयलीं न्ही म्हाका खाज जालें. आतां पळय तुमकां तेन्ना व्हिडिओ केल्लेलो पळय तो तेन्ना एकदां लायिल्लें हांव मेथी. आनी मदीं हांवें व्लॉग करूं नासलेलें पळय, तेन्ना एकदां मेथी लायिल्लें. आतां आयज लायता हांव मेथी. सो मेथी लावून न्ही म्हाका खूब अशें बरें दिसलें. कित्याक आतां म्हाका इचींग जायना. डॅन्ड्रफ आसा आजून वचोंक ना, कितें रोखडेंच वचना, ताका टायम लागता. ओके, सो इचींग जायना आतां म्हाका. सो इचींग न्ही खूब कमी जाल्लें आसा. सो चिंतलें की तेच कंटिन्यू करया, मेथीच लावया आनी कांय लावया नाका. कित्याक म्हाका तितून मातशें डिफरन्सीस दिसला. आनी जे तुमी म्हाका कमेंट केल्लेले, वॉट्सॅपार मेसेज केला, म्हणजे अमकें शॅम्पू लाय, हें लाय तें लाय, सगळें हांवें बरोवन दवरलां. कित्याक केन्नाय कोणाकूय यूज जातलें न्ही. सो बरोवन दवरलां हांवें. सो कोणाकूय बाबा सी मेथी न्ही सगळ्यांक हें युजफूल जायना. सो म्हाका जालें. सो म्हाका आतां मातशें इचींग मातशें कमी जालां. सो आनी एक 3-4 वेळा लायतलें हांव, मागीर पळोवया. मागीर खूब जाणांनी म्हाका शॅम्पू बीन धाडलाच. होम रेमेडीज बीन म्हाका खूब जाणांनी धाडला. सगळें हांवें न्ही बुकार बरोवन दवरला. सो बरें पडटा, कळ्ळें न्ही. सो तें लायलां, म्हणजे तें आतां लावंक जाय. मेथी भिजत दवरलां, रातचेंच भिजत दवरलेलें हांवें. टायम जालो. सो आतां सांजचेंच न्हातालें हांव. बरें मेथी थोडेशेच मेथी हांवें सोक केला. तें चड जाता, मातशें वेस्ट जाता. सो मागीर मेथी हांवें सोक करून दवरला, तें लावपाक जाय. ओके, सो आनी कांय ना. ओके, सो चला दाखयता तुमकां आयज किचनान कितें रांदलां तें. चला, हें पळयात आयज केलां, हें आईन केलां. हें न्ही कुळीद हें हॉर्सग्राम न्ही ताका स्प्राउट हाडून न्ही सुक्का केला. कुळीद आमगे आसलेलें. सो म्हटलें सुक्का केला. आनी आयज केला मशरूम करी केला. हें पळयात मशरूम करी केला. सो जालें आयचें जेवण आनी कांय ना. सो कुळीद न्ही म्हाका तुमकां एक कुळीदाची एक रेसिपी घेवन येवंक जाय. आय कुळीद आसा न्ही थोडें करूंक जाय. करूंकूच टायमूच मेळना करपाक. आतां करूंक जाय. कुळीद न्ही आईन भिजत दवरलेलें. ओके, भिजत दवरलें. मागीर एक दीस भिजत दवरूंक जाय. मागीर उदक काडून न्ही एक कपड्यार बांदून दवरूंक जाय. मागीर ताका स्प्राउट येता आनी तें बरें सामकें हेल्थाक. सो तें घालून सुक्का केला बेश्टें. मागीर त्या वेळार चपाती भाजी म्हणजे पाव बीन खावपाक जाता, बरें जाता. आनी मशरूम. सो जालें. मशरूम हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केल्लेलें, बरें येयल्लें सामकें फ्रेश येयल्लें. सो जालें आयचें काम. सो टेंशन ना. ओके, सो इशुकाक काल सुकें बांगडे हुमण बरो जेयलो न्ही गे. ताका लागून आतां ताका सेपरेट कांयच करना आमी. जें कितें आमी करता बस ताका तितून गरम मसाला घातला न्ही, गरम मसाला तर दिल्यार जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. जस्ट थोडेशेच गरम मसाला घालून ताका खावूनी. आनी तीख बीन दिलें न्ही, स्पायसी बीन तो मातसो खाता, कळ्ळें न्ही. ताका सवय करूंक जाय. खिचडी कांय ना तें खिचडीन. खिचडी जाल्यार स्टार्टींग खाल्लेलें एक 7 मंथ 8 मंथ 9 मंथ तेन्नाच.
आतां खिचडी खावपाक तो न्ही खूब हें करता. सो ताका लागून जें कितें आमी करता तेंच ताका खावयता. ओके. सो अजून ऋत्वी येवंक ना, शिव येवंक ना. कितें दूद ताका थोडें दूद मिक्स करता आमी जें दूद हाडटा न्ही दुदान ताका कालयता आनी थोडेंशें करी घालता जेयत तो. आयज पेज केलेलें ताका चड खावंक ना न्ही पेज रडटा आनी आसूं म्हणटा तो ताका फोर्सूय करना. ओके. सो चला म्हाका न्ही आयज हें लावंक जाय कोथमीर. काल न्ही बरेशे व्हिडियो पळयतालें हांव टीव्हीर शेत बीन आसता पळय शेत बीन बरें कोथमीर लायला. आयज हय शी बरी येद्दें व्हडलें शेत आनी फक्त कोथमीर लायला. म्हाका तें पळोवन न्ही खूब बरी दिसलें. तें बरें काडटा सारकें कोथमीर सामकें. इतलो त्रास आहा ताका मेहनत आहा पण 20 रुपया 10 रुपया विकतात कोथमीर हय का न्ही. सो चिंतलें की आयज हांव लायतलें हांव कुंडेन. म्हाका मूड येयलो आतां बरें बरें झाडां म्हणजे प्लांट लावपाक म्हणजे कितें भाजी बिजी लावपाक. सो आयज फर्स्ट स्टार्ट करता हांव कोथमीरच्यान. कोथमीर बियो ताका मातशें स्मॅश करून घेवंक जाय म्हणजे मातशें एकाचे 2 तुकडे करूंक जाय मातयेन घालूंक जाय आनी पळोवया माती आहा मगे हांवें हाडलेलें ऑर्गेनीक माती आहा मेळ्ळें. सो तें करता आयज. आतां जावचें ना. आतां ऋतू येतलो इशू उठ्ठलो तांकां जेवपाक जाय. जेवण बिवून मागीर जाल्यार परत न्हिदतलो पयशवी तेन्ना हांव न्ही तें लायतलें. तें लावून न्ही पळोवया कशें कितें जाता तें कोथमीर एक धाकटेशें कुंडीन लायतलें हांव न्ही गे. जाता ताका व्हडलेशें कॅर घेवपाची गरज पडना. उदक बरें पडलें जाल्यार पुरो जाता तें. सो आयज करतलें हांव तें. ओके. सो तुमकां मेळटा मागीरूच. ओके. सो मेथी मातशी लायता तकलेर आयज. जस्ट थोडेशेंच मेथी हांवें भिजयला. लास्ट टायम हांवें भिजयलें खूब जालें तें पळय थोडेशेंच भिजयलां हांवें. ओके. सो मेळटा तुमकां मागीर. सो जस्ट पावस येयलो. पावस येयल्यार न्ही मातशें हांगा रावता हांव. म्हाका बरें दिसता. पडटा मातसो पावस. पडटा आनी वयता मागीर बारीकसो पडटा आनी वयता. चालू आसा. इतलोच बारीक पडटा मागीर जालें इतलेंच. बरें दिसता पावस पडल्यार. खूब गरमी आसा. सकाळीं न्ही आयज खूब गरमी जातालें. बरो पडोंक जाय जाल्यार मातशी थंडी पडटा मागीर. सो जेयली आमी आतां बसला. अजून काय हांवें शावर बीन घेवना लावूंक ना तकलेर. कितें आयज आमकां एसएसटी पेपर दिल्ले न्ही पळोवपाक 14 पडले. एसएसटी ताका 14 पडला खंय आनी बाकीचो पेपर सांग मरे कितले पडला तें सांगचो ना. ओके. जेयली आमी. सो ताका न्ही हें आसा क्वीज कॉम्पिटिशन आसा त्रिपुरा. सो तेज्या बद्दल न्ही त्रिपुराचे न्ही तांकां क्वेश्चन्स म्हणजे बारीक बारीक क्वेश्चन सगळे विचारतले. तेंचे कल्चर फूड फेस्टिवल सगळे विचारतले. सो ताका म्हटलें दितालें हांव. तो मागीर ट्युशना वयतलो न्ही 4 सो म्हटलें आतां सगळें कंप्लीट कर मागीर ताका लर्न करून घेवंक जाय. ताका क्वीज कॉम्पिटिशन आहा. वा हांगा भोंवता गाडी घेवन पळय पळय फक्त ते लायट ऑन करता. कितें हां फक्त गाडी घेवन भोंवता. वच थंय. खंय हाय म्हणलें खंय हाय म्हणलें कितें जालें आतां बरो आसलो. शिव सगळें हाय म्हण. हय हाय. शिवाचें न्हीद जावंक ना पण कितें करतलें आतां मातशें ताका म्हटलें न्हीद म्हटलें न्हिदना खंय. फ्रेंड्स काल स्पेन जिखली. म्हाका इंट्रस्ट ना म्हाका ते वर्ल्ड कपाचें इंट्रस्ट ना. हय शिव सकाळीं 5 गेलो. न्हीद म्हटल्यार न्हिदना. न्हीद म्हटल्यार न्हिदना आयकात ना. तो दनपारचो खूब कमी न्हिदपाचो. कितें न्हिदल्यार न्ही मागीर की आतां अर्दें न्हीद जाता मागीर ताका हेडेक जाता मागीर तो न्हिदना. तो वयता खंय. सो हांव बसलें हेजें घेवपाक. सो मागीर हांव तो ट्युशनाक गेलो की मागीर न्हीद घालता मागीर तकलेर लायता. ओके. सो मागीर तुमकां कितें दाखोवंक जाय म्हाका हांवें बरेंशें कितें ऑर्डर केलां म्हज्या किचनाक आई खातीर. आई खातीर कितें ऑर्डर केलां हांवें. हय आई खातीर कितें ऑर्डर केलां हांवें. तूं अभ्यास कर सांगू नाका मारतलें हां रिपीट. ओके. सो मागीर म्हटलें दाखयता तुमकां मागीर. ओके. हेका ट्युशनाक गेलो की मागीर हांव शावर घेता. ओके. चला सो इवनींग जालें. चाय पिया म्हटलें आयज मूड येयलो पिवपाक. इशूक उठलो ताका न्ही हें करता आयज हांव पोटेटो तिक्की. काल हांवें बटाटे वडा स्टफींग केल्लें न्ही थोडें दवरलेलें हांवें. ताका आयज भितर फक्त रवो घातला. तरी फक्त रवा घातला आनी ताका करता हांव घी घालून आनी आमकां च्या दवरला. च्या पिवया. इशवी सगळ्यां उशी उठलो. इशवी कितें तें कितें करता आत्तां उठलो रे. ओके. चला चाय पिवया बेगीना बेगीना. म्हाका तें
काढून दवरला हांवें हितून लायतलें हांव कोथमीर. राव रे, कोथमीर हांव हितून लायतलें. कोथमीर लायता हांव. हो हांगा बसला बिस्कीट खाता सगळें जमनी भर हें करता. ताका ते कटलेट फ्राय करता बेगिना बेगिना कित्याक ताका भूक लागला. सो हांव न्ही वोदोळच्या रावल्लें तें कोथंबीर घालपाक. हें इशुकान पयलें आपलें येवपा लागलो खेळपाक. सो हें दिलें ताका हांवें बरें वॉश करून खेळोन खेळोन आतां मेळ्ळें म्हाका. सो आतां न्ही हांव घालता कोथमीर न्ही पेपरान घालून न्ही ताका मातशें अशें लाटणी न्ही क्रश करून घेता. ते न्ही एकाचे 2 तुकडे जावंक जाय. ओके करता चल. सो अशें पेपरान घालून घेतला हांवें एक व्हिडिओ पळयल्ले थंय दाखयला पळय तेंच करता हांव. आनी अशें 2 हें करता. ते मागीर दोन जातले न्ही 2 पार्ट जातले. सो हें पळयात अशें. ओके कितें रे राव रे. येस ओके. रितीक पळय रे हांव कसो करता ते रितीकाक कळोंक जाय न्हू रे. हय हय. सो हांगासर न्ही हांवें हें माती घातला. सो मातशें न्ही हांव तीख घालतलें कित्याक मातशें पळोवंक बरी दिसतलें. सो म्हाका दिसता हें चड जालें. ओके सो आतां न्ही हांव माती घालता. मम्मी न्ही केन्ना केन्ना ते आमच्यो कुंड्यो आसा पळय ते घालता ती कोथंबीर बीन घालता जाता हें कितें कोथंबीर जाता. सो म्हटलें म्हाका एक कुंडेंत लावंक जाय स्पेशल आनी ताका पळोवंक जाय. पयलीं घालतली आई. हय मागीर आईन बंद केलें घालपाचें. ओके सो जालें अशें उदीक मारतलें हांव मागीर पळोवया. ओके मागीर तुमकां दाखयतलें हांव डेली रुटिनान न्ही व्लॉगिंगान तुमकां दाखयतलें हांव. सो तुमकां कितें दाखयता. आईक गिफ्ट घेतला हांवें. आईक हांवें गिफ्ट घेतला. हें पळयात तुमकां दाखोवया म्हटलें. येवन म्हाका दिसता 2-3 दीस जाले. आजून हांवें ताका यूज करूं ना कळ्ळें न्ही. तुमकां दाखोवया ना यूज करूं ना हांवें. सो तुमकां दाखोवया म्हटलें. हें पळयात कितें हाडलां हांवें. अगारोचे डिलायट इलेक्ट्रीक चॉपर. सो म्हाजे कडेन न्ही एक मिनीट दाखयता तुमकां. म्हाज्या कडेन न्ही चॉपर आसा पण हो धाकटो. इतलो बेस्ट सांगू तुमकां. अगारोची केन्ना तुमी कितें घेता न्ही अगारोची घे आमचें बरें आसता. हें न्ही चार्ज करूंक जाय पण हितून न्ही एकूच कांदो एकूच चिली अशें जेन्ना हांव ऑमलेट बीन करता न्ही हितून घालता सगळे कांदे टोमॅटो चिली कोथंबीर हितून घालून फायन जाता एकदम बेस्ट. सो म्हाका न्ही मातशें व्हडलें आसलें कित्याक खबर आई कांदे कट करता न्ही दोळ्यांतल्यान दुकां येता आईच्या न्हू गे. सो तेन्ना चड कितें करता न्ही तेन्ना कांदे कापपाक थंयसर टायम वयता. सो म्हटलें कितें इन्वेस्ट करया हाडया म्हटलें. सो हांवें न्ही हें ऑर्डर केलें. खूब बरें आसा कळ्ळें तुमकां न्ही आनी तुमकां सांगता कशें कितें तें अशें आहा तें. हें पळयात ऑन करून घे. आतां ऑन करना हांव. तुमकां हेजो डेमो जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा. हो नेक्स्ट व्लॉग येतलो फूल डेमो दाखयतलें कशें यूज कर. फक्त कांदे टोमॅटो चॉप करपाचें ना. हेतून आनीक आसा कितें चॉप करपाचें सांगता तुमकां. सो डेमो तुमकां हांव नेक्स्ट केन्ना व्हिडिओन दाखयता. इफ तुमी कमेंट केल्यार दाखयता हांव. पळय अशें आसा हें कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी हें पळयात लायट स्विच लावून ऑन करपाचें. हाका चार्जिंग बीन ना. स्विच लावपाचें आनी ऑन करपाचें. सो हांगासर आसा 1 स्पीड 2 स्पीड आनी हें आसा चिकन आनी ताती. चिकन जाल्यार चिकन मिन्स करता न्ही ताका यूज करपाचें. ओके सो दाखयता तुमकां पळय. आनी सकयल न्ही एका रबर आसतलें. रबर खंय हागे हा पळय हो रबर सकयल घालपाचें कित्याक तें मागीर मूव जायना पळय हय उरता जालें. सो आनी ब्लेड तुमकां कितें सांगू काल म्हाका वॉश करतना लागलें हांगासर शुनार इतलें शार्प आसा ब्लेड. हें पळयात. ओके तें खंय गे आनी एक ना एक मिनिट बंद कर ते खंय आहा तें. ओके सो पळय हें आसा न्ही हितून कांदे टोमॅटो जे कितें घालपाचें आनी
हे प्लेट हे धापपाचे आणि ऑन करपाचे. ओके. हे कांदे टोमॅटो बीन हे चॉप भाजी बीन कॅबेज कितें भाजी. ओके. व्हेजिटेबल्स हांगा दिलेले आहा सगळे कळ्ळें तुमकां. एक पेपर थंय आहा तो ते जाले. मागीर नेक्स्ट आसा हें आसा न्ही अशें घालपाचें. हें अशें घालपाचें आनी अशें घालपाचें आनी हें न्ही ताती मिक्स करपाक कळ्ळें तुमकां न्ही. ताती फोडपाचें आनी विक्स करपाचें जशें आमी हातीन अशी विक्स करता न्ही ताती हितून घालपाचें आनी ऑन करपाचें कळ्ळें तुमकां. धापपाचें आनी ऑन करपाचें जालें. तो एक नेक्स्ट आसा लसूण फूल लसूण पॉट आसता ते फूल घालपाचें हितून कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी हें घालपाचें रबर हें न्ही रबर. सो हेजे हांवें डेमो पयले व्हिडिओ सामके लसूण सामके साला सकट सोलता म्हणजे एकूच लसूण घालप ना. लसूणचे फूल लसूण घालप ते पॉट लसूण पॉट फूल घालपाचें. एक 3-4 घालपाचे कित्याक एक सोडपाक टायम वेस्ट जाता न्ही. सो फूल घालपाचें आनी ऑन करपाचें. इतलें बरें सामकें सुलो जाता सारकें. आतां नाका तेन्ना तुमी डेमो दाखय म्हटलें तेन्ना दाखयतलें हांव. सो मागीर हें पॅक करपाचें. हें पॅक करून मागीर हें घालपाचें ऑन करपाचें. सो म्हाका हें लायक जालें म्हणटा आयडिया म्हटलें. म्हाजें मेन कितें आसलेलें म्हाका कांदे टोमॅटो हें चॉप करपा लागून हांवें घेतला. आनी हेज्या वांगडा इतले सगळे ऑप्शन आसा म्हणून म्हाका खबर नासलेलें पण बरें आहा हें पळयात. 2 लिटर आहा 2 लिटर आनी 1 year वॉरंटी. कार्ड बरें आहा कार्ड. ओके. तो कार्ड दिला हांगासर कशें यूज करप बी सगळें. ओके. तो कशें आसलें सरप्रायज आईक दिला हांवें. हय. ओके. आनी त्या बारीकशें हें आहा हॅपी बर्थडे कितें म्हणटा चमचो खंय म्हणजे अशें मिक्स करपा बीन खूब बरें आहा. आवडलें म्हाका. हय. ओके. सो कशें आसता तें कमेंट करा. ओके. सो आनी कांय ना आनी कितें तूं बाटली कितें भोंवता ताका दी खंय. हांव न्ही हेका चिकन बिकन काय अशें घालून नॉनवेजाक कांय यूज करचें ना. म्हाका वेजूच पुरो. फाल्यां उडय बॉक्स तुमकां दाखोवपा लागून दवरलेलें हांवें. ओके. चला टायम जालो रातचे 11. ओके. चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनलाक सबस्क्रायब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय टेक केअर. सगळे बाय बाय म्हणटा सगळीं न्हिदो काडटात. चला न्हिदपाक जाला हय. हेजी जायना रातचे 11 जाले बाय म्हण सगळ्यांक. बाय म्हण रे इश्वी हो हांगा रोळटा. बाय म्हण तुमी टायम विसर आमी ना बाय म्हण. I love you friends. Please leave comment and subscribe mother. तो पळयता पळय तोंड. Have a friends. आई पळयला हांवें. आई बाय म्हण. चला बाय.